येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत सोमार दिसा नोंदयली 50 मरणां. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो पावला 2804चेर. दशलक्षा फाटल्यान चड मरण येवप्यां मदीं गोंय आसा दुसरे सुवातेर. दिल्ली पावल्या पयल्या पावंड्यार. कोरोना दिता शॉकार शॉक, पूण लोकांक ना पडिल्ले. सोशल डिस्टन्सिंगाच्यो भयो. कुंकळीच्या मार्केटात सच्चेवरीच गर्दी. परत जावचे ना बस्तोडेचे घडणुकेची पुनरावृत्ती. बार्देशच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याचो पुलिसांक चवकशीचो आदेश. दोशींचेर करतले खर कारवाय. कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांची कूड लासपाक जाल्लो विरोध. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सेगीत चवथ्या दिसा 4 लाखांचो पावंडो हुंपले उपरांत भारतांत कोरोना पिडिस्तांचो आंकडो देंवला. 3,66,000 जाला. हे वटेन कोरोनान मरप्यांचे बाबतींत गोंय दुसऱ्या पावंड्यार पावला. पयल्या पावंड्यार आसा ती देशाची राजधानी दिल्ली. कोविड-19चे बाबतींत गोंय दशलक्षांच्या मानान वयले सुवातेर आसा. मरणाचे आंकडे पळयले जाल्यार राज्य दुसऱ्या पावंड्यार पावला. दिल्ली मरप्यांचो आंकडो चड आसा. राष्ट्रीय सरासरी दशलक्षा फाटल्यान 176 इतले आसा. फाटल्या 24 वरांत भारतांत कोविड-19च्यो 3,66,161 केशी नोंद जाल्यात. एकूण आंकडो 2,26,00,000 पावला. फाटल्या 24 वरां भितर भारतांत 3,000 पेशंटाच्या मरणाची नोंद केल्या. एकूण आंकडो 2,46,000 पावला. महाराष्ट्रांत सदच्या केशींचो आंकडो 48,401 जाला. महाराष्ट्रा फाटोफाट कर्नाटकांतलो आंकडो पावला 47,930. केरळाचो 35,801 जाल्यार तमिळनाडूंतल्यो केशी पावल्यात 28,897. आनी ह्या 10 राज्यांनी नव्या केसींनी 74% केसींनी भर घातल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. थळाव्यांनी विरोध केल्ल्यान कोविड महामारीन मरण आयिल्ल्याची कूड दुसरी कडेन व्हरून लासपाची घडणूक बस्तोड्या घडितली. ही घडणूक परतून घडची ना. आमी तेची गंभीरतायेन दखल घेतल्या. बार्देशच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. जाल्यार पंचायतीन वा गांवांन कूड लासपाक विरोधच केलो ना. हें सगळें गैरसमजांतल्यान घडलां. अशे तरेच्यो कुडी गांवांतच लासतले असो आमी थाराव घेतला. बस्तोडकारांनी स्पश्टीकरण दिलां. बस्तोडेच्या एका मनशाक कोविडाच्या संसर्गान मरण आयलें. पूण थळावे पंचायतीन आनी थळाव्यांनी गांवचे मसणभुंयेंत ताची कूड लासपाक विरोध केलो. देखून म्हापशा व्हरून कूड लासची पडली. हाचेर तिडकीची प्रतिक्रिया दिवपी व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. आदी पळोवया तो व्हिडिओ. हो बस्तोडो मेलो कोविड जाला तेका तेंच्यांनी मसुंड्यान घेवंक ना. हिंदू भावांनी आमच्या आता हिंदू जर अशें करूंक लागले दोशी लावणेपणां आनी ते म्हापश्याक घालूंक लागले म्हणजे बस्तोडकार तेका उलपयल्यार मरतात आनी म्हापशेकारांक काय जावचें ना. अरे तुम्ही खंय वयताले ते मोड्याकूय तुम्ही सोडिनात. पीएम सर तुझ्याकडे एक रिक्वेस्ट करता मरत असा तुझ्याकडे एक रिक्वेस्ट करता की बसोडची आमची कमिटी आहा पळय मेंबराची बसोंडी ती तेंचे जेवूं ते लग्न करता तुझ्याकडे एक रिक्वेस्ट करता मुस्लिम धर्मामुळे तुझ्याकडे एक रिक्वेस्ट करता आमच्या हिंदू भावांक एक सेपरेट बसोड्या मसोली बांधून ती बी स्पेशल कोविड या व्हिडिओची बार्देसाचो उपजिल्लो अधिकारी कपिल फडतेन गंभीर दखल घेतिल्ल्याचे मिडियाक सांगलें. अशे तरेन कोण मडे लासपा पासून आडावपाक शकना. पुलीस निरीक्षकाक ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक लायल्या. जाल्यार अशें कितें जावंकच ना हो निखळ गैरसमज अशें गांववाल्यांचें म्हणणें. आयकात. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की तेची बॉडी आमच्या हांगासल्या गांवाचो एक भुरगो तेची बॉडी हांगा जोडपाक दिवंक ना. ती म्हापशा व्हरची पडली म्हणून. एका मेन कारण एक्चुअली ते व्हिडिओ पळयल्या उपरांत अशें कळलें की हांगासर बस्तोडच्या गांवच्या लोकांनी आनी हे आमच्या विलेज पंचायतीन तांकां दिवंक ना म्हणून. पूण तशें नासलें तें. हांगा बस्तोडची ती मसुंडेची कमिटी जी आहा न्हू ती कमिटी फंक्शन ना 10 वर्सां जाली आनी एकटोच मनीस ती चावी घेतल्या आनी तो फक्त मेंटेनन्स पळयता. म्हाका दिसता हेंचे मनीस जो आसलो तो ती चावी हाडपाक गेलो आसतलो आनी ती चावी त्या टायमार तेजे कडेन नासली. ती कोणी तरी येयल्ली एक बॉडी थंयसर उलपोवपाची आसली तेणी ती बॉडी येयल्ली दुसऱ्या पार्टी. पूण तेजे कडेन चावी ना म्हणटकच तेणी ना म्हणून सांगलें आसतली चावी
आनी हेंचें मत जालां आसतलें कित्याक आमकां ते जोडूंक दिना म्हणून मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें म्हणून तेंच्यांनी म्हापशा येयला आसतली कित्याक हांगासर बोर्ड जुळोवपाचो असो गांवकारांनी कांयच ठरवना पंचायतीचो ठराव ना हांगा कोविडच्यो बॉडी जुळोवपाचो ठराव असो घेवपूच ना आनी आयचे मिटींग आमी घेतलेली आहा हेतून ठराव असो जाल्लो आहा की बॉडी जुळोवपाच्यो आहा कळ्ळें कोणाचो कांय प्रश्न ना हे फक्त मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आहा आनी तेंच्यांनी ते व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आहा आमी हे कितें आहा ते बॉडीज बीन येतले कोण हे जातले भायर पडटले पडनाका अशें दिसता की जायत्यो केसी वाडत आसा पूण आमी आमचे गांवच्या लोकांनी हे घेतला की न्यू कमिटी काडची मोसुंबीचे सध्या तरी आमी हे करचे कमिटी काडसर सगळ्यांक कॉल लेटर नोटीस काडून सगळ्यांक नोटीस पावोवन ती कमिटी मेंबरांक हाडून आफोवन ती एक हे करचे म्हणून आनी तितूनच त्या हितून रुल्स एंड रेग्युलेशन हे घालचे म्हणून आनी ना हांवें PIक इन्स्ट्रक्शनां दिलीं आतां आनी वॉट वी हॅव डन इज वी वेर म्हणजे म्हाका खूब फोन कॉलूय येयले तेजे सी ऑब्जेक्टिंग टू क्रिमेशन इज नॉट परमिसेबल अंडर दी लॉ सो वी हॅव आय हॅव इशूड डायरेक्शन टू द PI वी आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन आनी जे कोण इन्वॉल्व आसा न्हू तेजेर आमी कारवाई करतले अंडर दी प्रोविजन्स ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट एंड अदर रेलेवंट प्रोविजन्स हेच्या फुडें अशें जावचें ना 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 आमी हेची कारवाई करतले सो हाज्या फुडें ही एक हे वयतली मेसेज वचपाक जाय की अशें इट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली सो वी वील टेक कॉग्निजन्स इन द मॅटर कोरोनाचो काळ हो परिक्षेचो काळ सोशीक ताळेचो काळ एकामेकाक समजून घेवपाचो काळ अशा वेळार गोंयकारांनी फक्त मनीसपणाच्या धर्माचें पालन करचें अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकरान उलो मारला पळयात ह्या कोरोना व्हायरसाच्या दुयेंसाच्या पाठबुयेचेर आमी सगळ्यांनी मनीसपणाचो धर्म ह्या धर्माचें पालन करपाक जाय जेन्ना पुराय देशान पुराय संवसारान आनी पुराय गोंयान जेन्ना ही महामारी आयज मनशांक काबार करपाक लागल्या अशा वेळार आमी जर एकामेकाक आदार केलो ना आमी जर आमच्या मनान जे अंधश्रद्धा आसा त्यो जर पयस केल्यो ना जाल्यार ह्यो आमच्या खातीर घातक जावन आसा जेन्ना आमच्याच वाड्या वयलो आमच्याच गांवांतलो भुरगो कोरोना जावन मरता तेन्ना आमी ताका मदत करपाक जाय सो तेचे मडे तेची मरणकूड आमच्या गांवांतले मोसुंडेन घेवप ना हें सामकें वायट आसा आनी हें आमी पयस करपाक जाय जर आमी अशें केलें जाल्यार मागीर त्या दोतोरांनी कितें करप जे दोतोर आमकां हॉस्पिटलान आमकां ट्रिटमेंट दिता त्यो नर्सी त्यो ज्यो आमकां सेवा दिता तेंच्यांनी कितें करप जे आमचे एम्बुलन्स आसा एम्बुलन्स चलोवपी ड्रायव्हर आसा एम्बुलन्सान जे हेल्पर आसा जो स्टाफ आसा तेंच्यांनी मागीर कितें करप हें सगळें आमी नदरे मुखार दवरपाक जाय चितात जर म्हापशांय तेंच्यांनी नाकारलेली जाल्यार मागीर ते फॅमिलीन कितें करप हें आमी चिंतपाची गरज आसा हें दुयेंस कोणाची मरणकूड लासली म्हण हें दुयेंस कोणाक दुसऱ्याक जायना हें दुयेंस मरणाची कूड जर हुलपायली म्हूण ती गांवान फाकराना हें आमी सत्राय आमी लक्षांत दवरपाक जाय गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर घेऊ एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो गोंयांत कर्फ्यूक दुसरे दिसाय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो जायते जाण शाण्यावरी गरज तेन्नाच रस्त्यार भोंवतना दिसले बाकीच्यांनी घरा बसप पसंत केलें दनपरां एका उपरांत गोंयचे रस्ते किण्ण जाले कांय किरकोळ गाडयो रस्त्यार धांवताल्यो 23 मे मेरेन कर्फ्यू लागू उरतलो सगळीं दुकानां सकाळीं 7 ते दनपरां 1 मेरेन उक्ती उरतलीं कोरोनान गोंयांतल्या वाहनांचे गतीचेर आनी गती बरोबर संख्येचेर नियंत्रण हाडलें इतलेंच न्हय राष्ट्रीय महामार्ग 66 हो किण्ण पडिल्लो पोळ्या बॉर्डरीचेर पुलीस खर नदर दवरून आसले
गोंयांत मेळपी कोरोनाच्या सगळ्या आंकड्यांची टक्केवारी काडली जाल्यार काणकोण तालुक्यात सगळ्यांत चड कोरोनाचे पेशंट मेळ्ळ्या. आनीक विशेष म्हळ्यार काणकोणांतल्यान कर्नाटक राज्यात वचपाचो जो पोळे चॅकपोस्ट आसा, पोळे चॅकपोस्टा वयली गेट आसा, त्या चॅकपोस्टाच्या गेटींतल्यान जे भायले लोक भितर येतले आयज साकून तांकां कोरोना नॅगेटीव टेस्ट हो रिपोर्ट सर्टिफिकेट गरजेची आसतली. पूण जांचे कडेन सर्टिफिकेट ना तांचे कडेन किंवा तांचेर कारवाई कितें करप हें आजुनूय गोवा पुलिसा कडेन स्पश्ट जाल्लें ना. पूण कर्नाटक तालुक्यान आयज साकून जे लोक काम नासतना फिरतले तांकां आनी त्याच बरोबर ते ज्या गाडयेन भोंवतले ते गाडयोय जप्त करतले अशें कर्नाटकांतल्या पुलिसेन सांगलां. काणकोण तालुक्यात सकाळचे 1 मेरेन कांय दुकानां उक्तीं अशें सरकारान सांगिल्लें. पूण आयज परिस्थिती अशी आशिल्ली फक्त मोजकीच न्हय तर चडांत चड दुकानां ही उक्तींच आशिल्लीं. आनीक सकाळची अशी परिस्थिती आशिल्ली की लॉकडावन आसा काय ना अशा तरेचें सिच्युएशन आशिल्लें. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. दुसऱ्या दिसाय कुडचडे शांत असले. रस्ते मेकळे जाल्यार दुकानांची शटरां बंद दिश्टी पडली. फक्त फार्मसी आनी ATM तितलेच चालू आसले. गोंय सरकारान 9 तारखेच्यान गोंया भितर कर्फ्यू लावले आनी हातूंत एक कोरोनाची केसी गोंयभर चालू आसा. गोंयभर भरपूर वाडटा. सावड्डे कुडचड्याकूय भरपूर केसी वाडटा. त्या खातीर गोंयान कर्फ्यू लागू केलो. 9 तारखेच्यान जो एसेन्शियल आसा ते सकाळ फुडें 7 ते 9 1 पर्यंत चालू उरतले आनी मागीर बंद आसतले अशें ते हातूंत भितर नोटिफिकेशन सांगिल्लें. आनी त्या प्रमाणे आयज जेन्ना आमी कुडचड्यार मार्केटाक पयलें एक नंतर जाल्यार पयल्याला सगळें सुनसान आशिल्लें आनी सगळे लोक भितर वताले. कुडचड्यार केल्ल्यो केसी तितल्यो त्यो वाडत चालली आशिल्ल्यो आनी म्हाका दिसता हाजोच हो परिणाम आसा. आनी सरकारान जें रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलें अशें म्हाका दिसता. अशें लोकांचें म्हणणें आसा की सरकारान लॉकडावन केलो ना तरी पूण कर्फ्यू लागू जारी केलो. हाजो फायदो 15 दीस जो कर्फ्यू लागू केला हाजो फायदो लोकांक जावपाक शकता. कित्याक लोकांनी तर तशें दवरलें. सरकारान सांगलां की लोकांनी भितर भायर सरपाना, एक एसेन्शियल घेवपाचें, एसेन्शियल चालू आसतलें अशी वेगवेगळ्या लोकां कडेन मेसेजी पावयल्या. लोकां कडेन कांय मेसेजी पावना. तरी पूण लोकांचो आज पळय सावड्डे कुडचड्या भितरचो एक कोर्टान सगळे मार्केट एसोसिएशनान त्या बरोबर लोकांनी सगळे मार्केट फूल मार्केट बंद आसा. भाजी मार्केटात धरून सगळे आनी कांय एसेन्शियल हॉटेल्स फार्मासी ह्योच चालू दिसती पडटा. ह्यो चालू आसले तरी पूण लोकांची जी कालची आनी परची जर पळयल्या आमी शेनवारा येताना तर जी गर्दी आशिल्ली ती पळयली जाल्यार आज कांयच लोकांची गर्दी ना. लोक कोणूच भायर सरले ना. सकाळ फुडें कांय एसेन्शियला खातीर गर्दी आशिल्ली. पूण जो पळय सरकारान उलो मारलेलो आनी कोरोनाची केसी वाडटा हांकां लोकांना तो इल्लें कळपाक लागला आनी लोक ताका बरो रिस्पॉन्स दिवपाक लागले अशें दिसता. जर तर अशें तर लॉकडावन उरलें 15 दीस जाल्यार म्हाका दिसता ज्यो केसी आमगेल्यो कुडचड्याक हजारभर जाय तेल्यो कुडचडे PMC आनी त्यो तर अश्यो धरल्यो जाल्यार लोकांनी तर अशें जर सेल्फ लॉकडावन केलें जावं सरकारान ज्यो SOP आमच्यो फॉलोअप केल्यो जाल्यार गोंया भितर कोरोनाची केसी देंवपाक चड टायम लागपाना. गोवा 365 प्रवास सावड्डेकर कुडचडीच्यान. मडगांवांय सोमार दिसा शांतिकाय पातळी. हरशीं गिरायकां, प्रवासी विक्रेते आनी कामगारांनी गजबजिल्ले हे शार आयजय किण्ण पडलें.
आज कर्फ्यूचो दुसरो दीस पळय कालच्या भशेन आयजूय हांगा हे बरे भशेन लोकांनी कर्फ्यू पळयल्लो आसा की लोक कोण हांगा रस्त्यार दिश्टी पडना, फक्त सोडल्यार थोडे जे टू व्हिलर घेवन भोंवता तितलेच. आतां आमी हांगा मडगांवच्या रिटेल फीश मार्केटा भायर आसा, थंयसर पळयल्यार पळयात तुमी पूर्ण मार्केट बंद आसा. सकाळचे मातशे हांगा लोक येयल्ले आशिल्ले. तशेंच आयज आमी सकाळीं हांगा पळयलां आख्खे हांगा सिवील सप्लायचे शॉप आसा म्हटल्यार सोसायटी आसा, थंय मातशे लोकांनी गर्दी केल्ली. आनी आमी अशेंच पळयलें की जे मडगांवच्या सरावंडींग एरियेन आयज खंयसरूच कांयच गर्दी ना. आनी जे मेन मडगांवचे पिंपळ कट्ट्या कडेन आंब्याचें मार्केट भरताले सकाळीं, ते बी आयज बंद केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. कोरोनान पुराय संवसारात खवदळ घातला, तरीकय लोक आयकपाची मनस्थितीत ना. कुंकळेच्या सप्तकी बाजारात लोकांच्यो घिट्टी पडल्यो. लोकांचे हे बेशिस्त गर्देचेर कसो आळबंद हाडप हो पेच सद्याक संबंधीत अधिकाऱ्यांक सतावपाक लागला. पळयात ही कुंकळेची गचमुड्डी. सरकारान SOP घालून दिल्यात, लोकांक ते बेस बरे खबरे आसात. पूण जे कोणी SOP पाळिनात तांचेर कारवाय करपाचो विचार कुंकळी पालिकेन चलयला. थाळाव नगरसेवक सांगता. मार्केट एक्चुअली काल चोवपाक गेला, काल मार्केट पळय जाय तो मार्केट बंद दिसना आशिल्लें. कुंकळ्या लॉकडावन मध्ये दिसना तुका. आयज तूं फाटीं जर पळय जाय तो बाजार आसता भरलो आहा. म्युनिसिपालिटी काल CO नोटिफिकेशन धाडलां पळय म्हणून फोटो काडून. DMA फोटो धाडले. घेवचे म्हण एक्शन. हांव म्हणना हें बंद कर, पूण थोडे तर मार्केट नेसेसरी हाडून तांकां मार्किंग करून दिवचे आनी म्युनिसिपालिटीचे सुपरवायझर इन्स्पेक्टर आहा तेमी हेची नदर धरची. हे जे कावन्सिलर कितें दिसता तुका? कावन्सिलर आतां 10 मिनटांनी आमची आतां स्पेशल मिटींग आहा CO कडेन आनी कॉन्फरन्स घेतला आमी DMA कडेन आनी हेचेर फाल्यां म्हळ्यार ताबडतोब एक्शन जातलेंच. तेच म्हणटा लोकांक बी भिरांत ना, हेंकांय भिरांत ना. काल पुलिसांक फोन केला, पुलीस म्हणटा म्युनिसिपालिटी तुवें पयशे घेतले आमी कितें वयचें काय म्हणून. हें बंद जावपा जाय आनी जातलें. लोकांक म्हाका विनंती करता, मातशें नाका भायर सरनाकाय. कोरोना वाडलेलें आहा, जाणीत आतां काळजी घेवची आनी हो बाजार आमी बंद करतले हें आश्वासन तुका. हें जाय जाल्यार कुंकळे आनी जागे आसपा न्हय, लोकांक रावपाक बेड ना जाणाय. थोडे दिसान म्हणटा आमचें एक नवें बिल्डींग आहा तें कोवीड केअर सेंटर म्हणून जातलें. तें जाताय म्हळ्यार उगत आहा. पूण हेजे लोकांनी मातशें हांव म्हणटा लोकां कडेन मागता मातशें बाजार येवपाचें पयस रावाय, भायर सरनाकाय, घरचे भायर सरनाकाय. आनी घालुया नदर आखेच्या वस्तुस्थितीचेर. लोक खरेदी खातीर भायर सरल्यात. सरकारी SOP पाळटना कोणच दिसनात. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या हॉस्पिटलांत सगळ्या तारवटी भावांक व्हॅक्सिनेशनाचो पयलो आनी दुसरो डोस दिवपाची तरतूद करची. गोवन सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडियान केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायका कडेन मागला. तशेंच कुंकळेचें नुसी हॉस्पिटल ताब्यात घेवन तेतून कोविडाचेर उपचार करचे अशें तेंचें म्हणणें. सध्या गोंयच्या तारवटी फॅमिलींचेर वायट परिस्थिती आयल्या. कितलोसोच तेंप जालो तारवटी समाजांतले तरणाटे बेकार आसात. तांच्या वखदां पाणयाचे हाल जाल्यात. गोंय सरकाराच्या भलायकी केंद्रा कडल्यान तांचे कडेन आडनदर चल्ल्या. गोवा सिमेन असोसिएशनान शीण काडला. पळयात. आनी 2 दीस पयलो युनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंगान एक सर्क्युलर काडला जे आमचे मार्मागांव पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल आहा तें थिंगा तेणे एक सेंटर म्हणून डेजिग्नेट केला फॉर वॅक्सिनेशन ऑफ सी फेरर्स आनी हेरूय ऑक्सिजन ICU फॅसिलिटी. सो हे सगळे तेणी थिंगा ताबडतोब तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्या चेअरमॅनाक थिंगा रेडी करचे म्हणून. पूण वेन द गव्हर्नमेंट इटसेल्फ सेज टील at the age of 18 to 44 has been delayed, so the worry was of the vaccine for the 18 to 44 age seafarers. So I marked government at time जात तूं बेगीन हे तारवट्यांक वॅक्सिन दिवपाचें आनी जेंकां बोटी वचपाक जे ऑलरेडी कंपनी ताका सायन ऑन करपाक रेडी दवरलो आहाय पूण हे वॅक्सिना लागून ते वताय. आनी लॉट ऑफ कंपनीज जावं क्रूज लायन्स जावं कार्गो लायन्स ओ मर्चंट नेवी सगळ्या कंपनीन एक ईमेल धाडला जाता तितले बेगीन फर्स्ट डोस घेवन सेकंड डोस घेवन अपडेट करूया म्हणून. कुंकळेचें नुसी हॉस्पिटल सद्याक बंदच आसा. खरेपणी हे तारवट्यांच्या पयशांतल्यान उबें राविल्लो हॉस्पिटल. ते सुरू करून तातूंत कोवीड उपचार दिवपाक सुरवात करची अशी NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकार आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय विनवणी केल्याचे हे संघटनेचो सचिव मायकल बेनी डिकॉस्टान सांगले. पळयात.
पयले दिसासून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागताय की नुसी हॉस्पिटल आहा तेमी तेम कडेन घेच म्हूण गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक हें नुसी हॉस्पिटल हें आमगे हॉस्पिटल तारोड्यांगे पयशांचें हें हॉस्पिटल आतां कितलीं वर्सां जालीं हें हॉस्पिटल बंद आहा आनी जे दिसा आमी डे 1 पॅन्डेमीक जालें तेदोना आमी डॉक्टर प्रमोद सावंता आमी लेटर केल्या एडवोकेट नरेंद्र सावयकरा NRI कमिशनरा आमी लेटर केल्या की नुसी हॉस्पिटल आमी टेक ओवर करचें नुसी कडेन आनी गव्हर्मेंटाचे पयशे आहा ते रिपेर करून सगळें रेडी करचें पूण आयज पासून हें कोरूं ना आनी तेदो तरी तेमी हें आमगेलें आयकलोलें वा बोल्लें जाल्यार आज हें बरें पडपाचें सो हें लॉंग टर्म विजन आमी सांगलोलें GSAन पडो तांकां सजेशन दिल्लें दॅट इट वॉज फॉर लॉंग टर्म कित्याक पॅन्डेमीक एक दीस ना एक दीस काबार जातलें पूण हें नुसी हॉस्पिटल तरी गव्हर्मेंटान टेक ओवर केल्लें जाल्यार हें फुडारा गव्हर्मेंटाकूय आनी तारोट्यांकूय बरें पडटलें शिंशिनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांवें पळयलां एक भुरगो यंग भुरगो बिलो 45 तारोटी तो वॅक्सिन घेवपाक येयलो आनी ताका एक तो ऑफिसर पडतीं काम करता तो ताका सांगता की आमकां कसलोय सर्कुलर येयलो ना म्हूण गव्हर्मेंटालो हांव प्रायमरी हेल्थ सेंटरा पड ऑफिसर आहा ओ दोतोर आहा ताका हांव ब्लेम करना हांव कितें म्हणटा हें पड कितें आहा तें ब्लॅक एंड व्हायट गव्हर्मेंटान सर्कुलर सगळे हेल्थ सेंटरान जावं हॉस्पिटलांत दिचे कित्याक तारोटी पड आहाय ते आयज तरी वचनाय कामाक अशे प्रॉब्लेमा पडलो आहाय एक वर्स जालें सिरीयस नाय भुरग्यांक आनी ते पॅनीक जालो आहाय तेंगे स्ट्रेस वाडला हें सगळें एवॉयड करपाक गव्हर्मेंटान बरे भाशेन प्लॅन करपाक जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आनी आतां वेध हवामानाचो. गोंयांत कांय किरकोळ सुवातांनी पावस शिंवल्लो. 10, 11, 12, 13 आनी 14 मे मजगतीं गडगड घालत आनी जोगलायत पावस कोसळूं येता. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाचे दीस घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.